Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. वास्को एका हायस्कुलाच्या टॉयलेटीत अल्पवयीन चलयेचेर बलात्कार जावपाच्या प्रकरणाक 9 वर्सां जाली. पीडित चली आनी ताची फामील न्याय मेळटलो म्हूण रावला. आतां ही केस सुटपाची चिन्नां दिसपाक लागल्या. सीबीआयक हे केशीत म्हत्वाचे आनी ठोस पुरावे मेळ्ळ्यात. सगळे बारीकसाणीन तपासून पळयल्या उपरांत दुबावीत आरोपी मेरेन बेगीनूच पावतले म्हूण तांकां आशा. दुबावीत पश्चिम बंगालांतलो 9 वर्सां पयलीं तो वास्को रावतालो. ह्या दुबावितानूच कर्म केला हे सिद्ध करपाक जाय जाल्यार 2013त क्रायम जाल्ले सुवाते वयल्यान एकठांय केल्ल्या सॅम्पलांचे DNA मॅच जावपाक जाय म्हूण सीबीआय म्हणटा. 4 वर्सां तपास केल्या उपरांत हाताक कांयच सांपडना म्हूण 2017त सीबीआयन केस बंद करपाच्या हेतान वास्को JMFC कोर्ट घाटिल्ले. मात त्या वेळार पिडितेचे फामिलीन हरकत घेतिल्ली. तशेंच कोर्टान ही केस चालूच दवरची म्हूण ऑर्डर दिल्ली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.